तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता मान करून तुझ्या उजव्या संतोषीच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फेलिसिदाद बार्बोजा हेच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबस्तियाना फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो लागशिल्ले दीस हे जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी लागीं पावल्या आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी लागीं पावल्या तेन्ना आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक आमकां जेजूची आवय आंकवार मारिया शिकयता. तर आमी आमच्या जिवितान जेजूची नीज पाटलावदारां जावंक जायते फावटी आमकां मेळ्ळले सयेक पिड्ड्यार केल्यात. जायते फावटी घडये आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या वा आमच्याच दुबावांनी आमी घुसपल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाची सुरवातेक भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो जगण्या उंचारून सांगता मनान चिंतून कळावन सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा जेन्ना सोडवणेचो संदेश दिवन तुज्या दुताक निश्कळूंक आंकवारीशी तुवें धाडलोय तेन्ना तिणें तुज्या उच्चारूं नजो आसलेल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यान घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरोन देवाचें बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच खालती जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणा माग. ती पातालांतल्या खोलायेंतली ओ उंच सर्गावेली जावं. पूण आकाजान पोर्तिपाल केलो, ना हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायसान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घोराण्या. मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परूच तुमकां एक कुणा दितलो. पळय
एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा, रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल म्हणजे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदकां वयर तीर करून दवरल्या. आमचो जबाब. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. आमचो जबाब. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असलीं मनशां तुका सोदीत सोदीत आसात, तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. आमचो जबाब. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sui, sui, sui. सर्वेस्पोराक sui, सर्वेस्पोराक sui, सर्वेस्पोराक sui, sui, sui. दाविदाची चावी तूं, सासणीक राजाचे दारवंटे तूं उगडटाय. काळोखाच्या बोणकोणीन बसलोल्या कैद्यांक सुटका दिवंक ये. सर्वेस्पोराक sui, सर्वेस्पोराक sui, सर्वेस्पोराक sui, sui, sui. सर्वेस्पोराक sui, सर्वेस्पोराक sui, सर्वेस्पोराक sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नमान कुरपेन बोल्लोली, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारी, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली. आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर
एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर 2 वाक्यां आमचे मुखार दवरता. दोनूय वाक्यां एक सारकीं. एक वाक्य उलयला तो प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान आनी दुसरें वाक्य उलयला तें एका देवदुताच्या तोंडांतल्यान. प्रवादी इजायस आनी इजायस प्रवाद्यान ही उतरां आकाज राजाक उलयलीं. आकाज राजा जो भिवून आसलो वो ताचे बराबर ताची पोरजां भिवून आसलीं. जेन्ना दुसरे ताचेर घुरी घालताले, एक राज तांचेर उपरासतालें, तेन्ना ही खुणां देव ताका दिता. आनी खुणां कसली? खुणां ती पाताळांतले खोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं एक खुणां माग. आकाज राजान जरूय ही खुणां मागूंक ना, खुद देव दिता. आनी हें वाक्य आयक, एक आंकवार चली गर्भेस्त जाल्या. भाव भयणीनो, हे पर्जेन ह्या उतरांचेर आपली नदर घालून ती रावलीं. केन्ना जातलें? ही आंकवार चली गर्भेस्त जातली वो एक गर्भेस्त आसा म्हणटा ती खंय आसा? केन्ना मेळटली? आयच्या शुभ वर्तमानान हेंच वाक्य गाब्रिएल दूत आंकवार मारी लागीं उलयता. आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जाल्यार नवें जिवीत ह्या संवसारांत येवन आमकां जिवीत दिवचें पासत जी भासावणी केल्ली आसा ती ही आंकवार चली मारी वरवीं पूर्ण जावन येता. जरूय ही उतरां तिचे लागीं उलयलीं तेन्ना पयलीं ती समजूंक ना. तीय घाबरली, कसलें नमान जाय तें. दुसरे सुवातेर एका पुताक जल्म दितली जाल्यार दादलो कांय ना, फकत म्हाका उतर जालां. जाल्यार हें कशें घडटलें? हीं उतरां भाव भयणीनो घडये मारयेन समजूंक जाय आसलें. आपणाचें उतर जाल्लें आसा, लग्न जातलें आनी मागीर आपणाक भुरगो जातलो, हेंय घडये तिच्यान चिंतूंक जातालें. पूण संदेश सारको मेळचे पासत होय प्रश्न मारयेच्या नियाळांतल्यान नियाळ करपी ती बेश्टीच आयकली आनी गेली अशें न्हू. ती त्या उतराचेर आपलो नियाळ करता. जेजू जल्मल्या उपरांत होच नियाळ ती परतून करतली. जेन्ना ते राखणे ताका पळोवंक येतात, जेन्ना ते विद्वान ताका पळोवंक येतात, तेन्ना हीं उतरां ती परतून नियाळटा. जेन्ना जेजूक व्हरून देव मंदिरांत भेटयलो, सांत सिमेवाच्या हातान दिलो, तेन्ना तो जीं उतरां उलयलो ताचेरूय तिणें आपलो नियाळ केलो. आनी हो नियाळ करून ती समजूंक लागली. भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर नियाळ करून जेजूची पयली आनी खरी शीस आंकवार मारया. न्हयच फकत ह्या पवित्र भुरग्याची आवय, न्हयच फकत सोडवंडराची आवय, न्हयच फकत देवाच्या पुताक जल्म दिलोली एक अस्तरी, बगर जेजूची पयली आनी सारकी शीस. जाल्यार आमकांय आयज आमी जेन्ना आमची तयारी करता जेजूक घेवंक, तेन्ना हें देवाचें उतर आनी देवाचें उतराचेर नियाळ करप, तें उतर समजून घेवप आमकां भोव गरजेचें. आनी हे भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ करून जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें जें आमकां शिकयल्लें आसा तीं उतरां आमी आमच्या काळजान घेवन ताचेर आमचो विस्वास दवरूंक, जे भाशेन आंकवार मारीन दवरलो. आनी हो विस्वास बेश्टोच पोलको विस्वास न्हय. होय, हांव विस्वास दवरतां इतल्यान काबार न्हू, पूण आपलो जबाब ह्या देवाच्या उतराक तिणें दिलो. आनी जो नियाळ तिणें केल्लो ताका आपलो जबाब दिवन तिणें म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. भाव भयणीनो,
आमकांय आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू समजुपाच्यो आसात ज्यो आमकां समजनात. जायते फावटी कडेन आमकांय भिरांत दिसता. जायते फावटी आमकां उरफाट्यो वस्तूय दिसतात. देवाचें उतर घडये एक उलयता आनी आमकां दुसरे भाशेन आमचें जिवीत वेता तें दिसता. आनी असल्या वेळार आमी जायते फावटी गोंडाळाक सांपडटा. बो करून आमकां सगळें समजना तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरप एक गरजेची वस्त. आनी हेंच मारयेनूय केलें. सगळ्यो वस्तू घडये ती जेन्ना ताचेर नियाळ करताली वो प्रश्न करताली सगळे जबाब तिका मेळूंक ना. पूण तिचो विस्वास देवाचेर खोल. आनी देखूनच ही आसा सर्वेस्पराची चाकोन. चाकोन म्हणटा ती जें कितें धोनी सांगता तेंच करता. आपणाक जाय देखून न्हय पूण आपल्या धोनयांक जाय देखून. ह्या पासत आमी आमच्या जिवितांत देव आमचो धोनी हें मानून घेवन जेजूची पाटलावदारां आमी जावंक जायते फावटी आमच्याच जिवितांत आमकां वस्तू समजना तेन्ना पासून खोल विस्वास दवरूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34 C14. तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलय तो म्हणून तुका दिलं मनशाच्या तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलं दाखांचो सरो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बरवशान आमी आशेतांव तें सासणाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. हे उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटली. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदता बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. ह्या उतरांचेर जरी तर आमी विस्वास ठेवता जाल्यार आमचेय सवें सगळें जावपाक शकना तसलें पासून देवाचे कृपेन जातलें. होच विस्वास धरून सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगांक शांती दिवया. देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया ते म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना तुज्या गांतरान म्हाका पलाकी मेवतली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. आमच्या काळजात रावून घे आमच्या काळजात रावून घे सोन्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून घे आमच्या काळजात रावून घे बाबा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासना तुझे येवसून जाले आमचे मोदे बिराक कोचे सोन्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून घे आमच्या काळजात रावून घे सोन्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून घे आमच्या काळजात रावून घे जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी दिनवासुया. आयज सायबिणीची भेट रेजिना मुंदी मॅरिक डिसिल्वा हांच्या घरांत आनी इग्रेजांत दामियांव रॉड्रिगीस हांच्या घरांत जाता. ह्या इगोरब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या खाणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती खरी सवस्काय भोगूंक पावूं. ह्या मी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कारण घेऊया G1 पेज नंबर 97 G1.